आमच्या सुदारणाची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वर्गरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतकां मुळे तुमकां शांती दोता, तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासण्याच्या सासताक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सगळी बसूया. ह्या वेळार सगळ्यांक आचेर आसलेल्यांक क्रिस्त प्रसाद मेवतलो. बसलेली आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स दोनूय सायडीनी कोमयां घेवंक खडयतले. एके सायडीन सगळीं खेट करूं नाकात. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच खोमियाव हो क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरून येता. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही
परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए। जेजू आमचो भाव, तोच बाप आमचो बापूय आनी आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां। असल्या नात्यान आमी जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतना आमी गीत गावया, भाव भयणी आमी सगळीं तुमच्या हात पानार तें आसा।
दत्त परगणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजूक फ्रांसीस शावेराची गरज पडली. जेजूक आमची गरज हें ओळखून ताच्या जेवणांत वांटो घेतना आमी गीत गावया तुका आमची गरज.